Sakramataच्या आराधना तयार आहे. सौंड गव्या गीत 520 आणि 2 पेज नंबर 22. Tomo soaso, tomo sorakunda, tomo somo vatis, tomo sote, tomo soasro. Tomo sorakunda, tomo somo dalis, tomo sote. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप ओळीन सोदता, सगळ्या सोबतीन तुझी सेवा करता, हांगा आसा. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप ओळीन सोदता, सगळ्या सोबतीन तुझी सेवा करता, हांगा आसा. हांगा आसा जेसू, हांगा आसा जेसू, हांगा आसा जेसू, हांगा आसा. हांगा आसा जेसू, हांगा आसा जेसू, हांगा आसा जेसू, हांगा आसा. जेजू जावन आसा बरो गवळी, तोच बरो गवळी ह्या घडये ह्या गुंड्या रुपी आमचो सांगात आसा. आपल्या शिळयांची तो जतन करता, पाचवो सोरो ताका दिता, नितळ उदक तो ताका दिता, विविध रितीच्या बंदड्यांतले तांकां तो सुटयता. मगळा जेजू, ह्या घडये तुझ्या हजरपण आमी मानून घेत आसतना तुंच म्हजो गवळी, म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजो देव म्हणलें सत ह्या घडये हांव मानून घेता. दिसपट्ट्या जिवितांत तूं म्हज्या गवळ्या थंय हांवें होंदोवन रावूंक आनी अमरी फात म्हज्या जिवितांत सदांच गवळी आनी हिंड जावन वा शेळी जावन बरे संबंध तुजे थंय रुपीत करूंक सोम्या तुजो आशिर्वाद आमचेर वत म्हूण ह्या घडये आमी तुजे लागीं मागता. So glory, tomo so now, tomo chigupitsua, tomo so de, tomo so glory. Tomo sobusunda, tomo chigupisua, tomo zone. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप ओळीन सोदता, सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता, हांगा आसा.
한가함 아사 예수 한가함 아사 예수 한가함 아사 예수 한가함 아사 한가함 아사 예수 한가함 아사 예수 한가함 아사 예수 한가함 아사 जेजू म्हज्या सोडवंदरा म्हज्या शिकवंदरा जेजू तुवें शिकयली देवाच्या राजाची बरी खबर लोकांक तुवें शिकयली सत म्हळ्यार कितें सुटका म्हळ्यार कितें तुवें दोंगरार शिकयली दोणीर सोडून शिकयली तुझ्या जिविताच्या हर एक घडये लोकांक तुवें विविध रितीची शिकवण दिली निमाणे कुर्सारतावनी तुवें शिकयली आनी अमरिफात वर्तो शिकोवनदार म्हणलें सत तुवें परगटली तुझ्या शिकवणे मरिफात जायतो लोक तुजे थंय फाटी आयलो जायत्या लोकांनी आपणाचे जिविताची पाड संगतीक पाठ करून नवे जिवीत आपणायले तुझे शिकवण स्वीकार केल्ल्या लोकांक जिविताचो उजवाड लाभलो मगळा जेजू म्हज्या जिवितांत तुझे शिकवण हांवें स्वीकार करूंक उक्तें काळीज म्हाका दी पवित्र पुस्तका मुखांतर तूं उलयतना याजका मुखांतर तूं उलयतना पवित्र सभेच्या मुखेल्या मुखांतर तूं उलयतना तुझी शिकवण तुझी जाणवाय आमकां तूं दिताना मगळा जेजू ती शिकवण आयकूंक आनी म्हज्या जिवितांत ती नवी सुडका सोडून आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आत्मीक गटाय तुज्या मरिफात आमी सोडूंक ह्या घडये तूं आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता Soshikunda Tomochikoda Tomosore Tomososodwanda Tomososhikunda Tomochikoda Tomosode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळी सोदता सगळ्या सक्ती तुझी सेवा करता 한가함 아사 한가함 아사 예수 한가함 아사 예수 한가함 아사 예수 한가함 아사 सोम्याचेर दीस आमी लभया 한가함 아사 예수 한가함 아사 예수 한가함 아사 예수 한가함 아사 한가함 아사 할렐루야 예수 할렐루야 예수 할렐루야 예수 할렐루야 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 할렐루야
हालेलुया हालेलुया अरदास समय अगला समय महिमा समय वंदन समय हालेलुया स्तुति समय जय जय हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस जीसस प्रेज यू वर्शिप यू ग्लोरीफाई adore you worship you hallelujah 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 യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ മഹിമ യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ thank you Jesus Jesus Perganto का समय जिसु Perganto का समय जिसु Perganto का समय जिसु Perganto का समय जिसु स्तुति का समय जिसु नमस्कार का समय जिसु Eucharistantlia Jesuच्या आमची दिसता मी दवरिया कीर्तन 84 का संगता सर्वेस्परा दळ बरांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुझे निवास स्थान सर्वेस्पराची अंगणा पळ्यंक म्हजो आत्मो अत्रे गान लासता म्हजे काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान गायतात गिरबोजांक लेगून मेळटा बिडार आनी पाकोळ्यांक आपल्या पिलां दवरूंक गोंटेर तुझ्या वेदी लागीं सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा निरंतर तुजी स्तुती करून तुझ्या घरांत रावता ती बागी जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जी आपले काळीज यात्रेचेर दवरतात ती बागी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कीर्तनगार सोमियाच्या मंदिरांत ताचे भजन करच्याक आमकां आपण दिता ह्या घडये सोमिया संगत आमी आसा सोमियाचो अनुभव जोडून आमी आसा येवकरिस्तांतल्या सोमियाचेर आमची दिस्ट आमी लावन आसा आमच्या जिविताची हर एक घडितां सोमिया मुखार वांटून घेवचे प्रयत्न आमी करून आसा आनी ह्या घडीभर आज आमी आयकुनच्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना जेजू आपल्या आपोस्तलांक तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर दिश्टीक पडची घडीत आमकां आयकूंक मेळटा जो हांव सोबांचेल निमाणो अध्याय पेद्रू आनी ताचे संगाती त्याचं तिबेरिया सरोवरांत परत मासली धरूंक पाटी पावल्ले जेजूच्या मोगाचे शिस्त जावन आसले 3 वर्सां जेजूच्या प्रगट मिसावांत जेजू सांगता तांणी पयण केल्ले तांच्या जिविताची ती 3 वर्सां सोमिया सांगता करसिल्ली एक मोलादीक दीस घडी ती जावंक पावल्ली सोमियाचो खरो अनुभव तांच्या जिवितांत जाल्लो विशेष करून पेद्रू जाकोब आनी सुवाम त्या दोंगराचेर जेजू रुपांतर जाता आसतना सोमिया आमी हांगासर रावया आमी हांगासर तंबू मारया म्हणून पेद्रून उल्लेख सहित केल्लो निमाणे जेजूच्या कष्टा मरणा वेळी हर एकले पळण धांवतात तरी पेद्रू इल्लेशें धैर्य घेवन जेजूचो पयशिल्यान पाटलाव करचे प्रयत्न करता पूण जेजूच्या मरणांत तांचो सगळो बरवसो निराशी जाल्लो आपणाचो मेस्त्री आनी ना म्हणलें भियाचें वातावरण तांच्या जिवितांत आयिल्लें येदोळ म्हणसर सोमी तांकां सांगात दिवन आसलो पूण आनी मुखार सोमी ना म्हणटा आसतना ते एकसुरपण ते भे आकांताची बगणां तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक तांच्यान जाली नात आनी ह्या घडये कितें करचें म्हणलें चिंताप घेवन ते आसता आसतना निमाणे ते निर्धार करतात आमी आमच्या आदल्या वावराक पाटिया आमी आमच्या आदल्या वावराक पाटिया आनी अशें
ते परत मासली धरूंक वेतात. लुका सुवांजला दे 5 आमी उगडासा कडेत त्याच वेळेर तावनो त्याच सरोवराच्या वेळेर तावनो जेजून पयले आपल्या आपोस्तलांक विंचून काडिल्ले. आज त्याच सरोवराक पाटी ते पावल्यात. मगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत सबारपोटी अशेंच घडता. आमच्या जिवितांत आमी जेजूचो पाटलाव करता. जेजू ते आमची संपूर्ण पातयेणी आमी दवरता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मागण्या मुखांतर भक्तीपणा मुखांतर सोम्यात एक बरो संबंध आसा करूंक प्रयत्न करता. पूण जिवितांत नाना रितीचे कश्ट येतना विश्वास सांडतना भरवसो सांडतना तोवळ मुसरी आसुल्लो तो बोवाट ती पातयेणी सबारपोटी उणी जाता आनी आमरिफात आमचे जिवीत परत त्या अपोस्तला परी पाटी वेचे अंकराक वेचे जाता. आज त्या अपोस्तलांच्या सन्निवेशांत आमकां समी घालचे प्रयत्न आमी करया. त्या अपोस्तल कशे पाटी पावुल्ले त्याच परी सबारपटी म्हज्या जिवितांत पाटी पावलेले गणितां इतिहासात आमी पाटी गेल्ली गणितां. आणि ह्या घडये त्या अपोस्तलांक सोदून जिवंत क्रिस्त आयलो. त्याच जाग्यार तो आयलो. पण त्याच्या वेळा जिवंत क्रिस्त थंयसर आसलो आणि जिवंत क्रिस्त आपल्या अपोस्तलांक परत ताचे थंय येवच्याक तांकां आपोवणे दिता. आज जेजू म्हाका आनी तुकाय ताचे थंय पाटी होंदवून रावच्याक आमकां आपोवणे दिता. आज जेजू म्हाका आनी तुकाय परत आमच्या जिवितांत आमी ताचे थंय पाटी येवंक जाय जंय म्हणलें चिंता तो आमच्या मुखार दवरचे प्रयत्न करता. ह्या घडये सोम्यातावन आमच्या कश्टांक लागून आमच्या विश्वास सांडिल्ल्याक लागून वा नाना रितीच्या कारणाक लागून पयस पावलेले आमी जेजू थंय पाटी येवंक एक मौन करचे प्रयत्न करया. जेजून कश्टांतल्या लोकांक आपोवणे दिल्ले. मातोवा सुवांजला ते 11 म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे सरशी येया हांव तुमकां बरवसो दितलो, विश्वास दितलो, समाधान दितलो, ददोसकाय दितलो. ह्या घडये आमच्या जिवितांत परत जेजू थंय पाटी येवच्याक सोम्याचो आदार ह्या गिता मुखांतर मागोवंक मुखार सरया. Pansango 37 वंशकुळासु रक्षक जेसु तुका आपयतसा तुका आपयतसा वंशकुळासु रक्षक जेसु तुका आपयतसा तुका आपयतसा. जिवितांत कष्ट येतना सुलवणी येतना आमी कोणा लागीं वचूंक जाय. सोम्यान लोकांक आपोवणे दिल्ले म्हजे सरशी येया. निराश जाल्ल्या अपोस्तलांक जेजून सांगले म्हजे सरशी येया. आज जेजू म्हाका आनी तुकाय आमकां हर एकल्यांक ताचे थंय पाटी येवच्याक एक अवकाश फावो करता. मोगाळा जेजू, येवकरिस्तांतल्या मोगाळा जेजू, म्हज्या जिवितांत सदांच समेन तुजे थंय पाटी येवंक, म्हज्या जिवितांत कश्ट नश्ट येतना विराराय बघतना मोतीचे नासमाधान बघतना तुजे थंय हांवें दीस लावंक सोम्या तूं म्हाका आशिर्वादीत कर म्हणून, तूं म्हाका आदार दी म्हणून ह्या घडये आमी मागता.
Kustolinushta Sambraliano Moti Chisa Bhaktirano Kustolinushta Sambraliano Moti Chisa Bhaktirano Shanti Chabandira Apya Gopal Amna to apitasa Shanti Chabandra Apya Gopal Tuka apitasa Shakulaso Rakshak Jesu Tuka apitasa Tuka apitasa कीर्तन 86:13 म्हणता कित्याक म्हजे ते वर्तो तुजो विश्वासी मोग पाताळाच्या गुंडायंतलो तुवें म्हाका निवारलोय म्हजे ते वर्तो तुजो मोग पाताळाच्या गुंडायंतलो तुवें म्हाका निवारलोय दिसपट्ट्या जिवितांत नाना रितीची वडणी म्हाका येता आसतना पत्कांत बुडोवंक म्हाका एका रितीची वडणी येता आसतना निराशपण म्हज्या जिवितांत दोस्त आसतना बरोवसो सांचे तसली गडितां येता आसतना मगळा जेजू तुजेर म्हजी दिस लावंक तूं म्हाका शिकय जेन्ना म्हजी दिश्ट तुजेर हांव घालतलो तूं म्हाका सकत दितलोय तूं म्हाका आदार दितलोय आनी ह्या मरिफात सदांच हांवें म्हज्या जिवितांत तुका पटलून धरूंक तूं म्हाका आशिर्वादीत कर म्हणून ह्या घडये सोम्या तुज्या लागीं हांव मागतां Patkacha kanka Mudunascha Baruvosa Sanin Radan Boscha Patkacha kanka Mudunascha Baruvosa Sanin Radan Boscha Vishwasa Paku Rakshan Nimcha Tamka to apitasa Vishwas pako rakshandimcha Tamka to apitasa Pansha gulasu rakshak Jesu Tuka apitasa Maka to apitasa कीर्तनगार म्हणतात तू एकलोच सुवर्तो विचमिता करताय तू एकलोच देव तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजांत शिकय कीर्तनगार देवाची इष्टगात मागून घेता सोम्या संगता वे रव जैतर सोम्या संगता म्हजे जिवीत म्हणजे जैतर म्हजी दिश्ट सदांच उबारलेल्या खुर्साचेर जिवंत क्रिस्ताचेर आसूंक जाय आनी ह्या घडये आमचे समोर आसा तसो सोम्याचेर दिश्ट आमी लायता आसतना तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक ताच्या मोगान भरून दी सर्गींचे सुख आमी आशेवचें आमच्या जिवितांत तो फावो करून दी आणि विशेष करून या संसारी जिवितांत आमकां गरज आसा ती दैविक सकत सदांच फावो करून दी म्हणून जेजू लागीं या घडये आमी मागया Baglar raula rakonamta Swagat dincham segi sutha Baglar raula rakonamta Swagat dincham segi sutha Daivikatasu madurtala Apule to apitasa Daivikataso madurtalo
आपले तो आपय तसा मनुष्य कुळासु रक्षक जेसु तुका आपय तसा माका तो आपय तसा तुझा आपय तसा आमका तो आपय तसा युक्रिस्तंतल्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. त्या तिबेरिया सरोवराच्या वेळार असलेले अपोस्तल जिवंत क्रिस्ताक भेटले आणि ह्या वेळार जेजू आणि पेद्रू मध्ये संभाषण आरंभ जात असताना जिवंत क्रिस्त पेद्रू लागीं एकच सवाल विचारता, पेद्रू तू म्हजो मोग करताय गी? आणि ह्या सवालाक जाप पडले बरी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, वै सोम्या हांव तुजो मोग करता. जेजू ताका म्हणटा, म्हज्या शेळयांक सरय. पेद्रून जेजू थंय दाखयलेल्या विश्वासीपणा सुगुर्त जावन पेद्रून जिवंत क्रिस्त थंय उसारलेल्या पातयणेच्या उतरांक लागून पेद्रूक त्या दिसा एक नवे मिसांव मेळटा. सोम्याच्या शेळयांक सरोन वरचे, सोम्याच्या शेळयांची जतन करची, सोम्यान आरंभ केल्ल्या ताच्या पवित्र सभेची जतन घेवची. मोगाच्या इश्टानो, मोग करचे म्हळ्यार कितें? संवसारांत विविध रितीचे मोग आमकां दिसतात, पूण सोम्यान सांगिल्ल्या मोगांत एक जबाबदारी आसा. मोग म्हळ्यार एक जबाबदारी, मोग म्हळ्यार एक संपूर्णता, मोग म्हळ्यार इट इज गिविंग, आमी दिवचें. पेद्रून सोम्या लागीं सांगिल्लें, वै सोम्या हांव तुजो मोग करता. ह्या उतरा मरिफात पेद्रून ताचें संपूर्ण जिवीत सोम्या मुखार समर्पण केल्लें. आज आमी सोम्या सांगता थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आयल्या. जेजू म्हाका आनी तुका हर एकल्याक आज परत आमच्या मुखार तेंच सवाल घालता. आमची नांवां विचारन जेजू म्हाका आनी तुका विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी? म्हजी आनी तुजी जाप कशें? म्हजी आनी तुजी जाप कितें? आज आमी येवकरिस्ता मुखार आसची, सोम्या सांगता हो वेळ करसून आसची आमी हर एकली. जेजून आमकां हे सवाल विचारतना एक खरी जाप जेजू मुखार हांवें दिवंक आसा. जेजू ही जाप न्हय केवळ उतरांची जाप अशें ना, बगार ह्या जापे मुखांतर म्हाका आनी तुका एक जबाबदारी तो दिवंक आशेता. म्हाका आनी तुका म्हज्या खांदार एक जबाबदारी आमच्या मुखार घालचें प्रयत्न करता. आमी एकामेकाचो मोग करता म्हणटा आसतना, त्या मोगांत आमी जियेता म्हणटा आसतना, आमी कोणाचो मोग करता त्या व्यक्ती थंय म्हाका एक जबाबदारी आसा. हांवें त्या व्यक्तीक गौरव दिवंक आसा, हांवें त्या व्यक्तीक म्हजो म्हूण स्विकार करूंक आसा. सोम्यान तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून पेद्रूक उल्लेख करता आसतना पेद्रू लागीं इंच विचारलें, तूं जबाबदारी घेवंक तयार आसाय गी? तूं म्हज्या खातीर तुजो जीव दिवंक तयार आसाय गी? तूं म्हज्या खातीर तुजें सर्वस्व सांडूंक तयार आसाय गी? आनी पेद्रून म्हणलें, वै सोम्या हांव तयार आसा. वै सोम्या हांव तयार आसा. आज जेजू म्हाका आनी तुका मोगाच्या इश्टानो तीच जबाबदारी म्हजे मुखार दवरचें प्रयत्न करता. आनी ह्या घडये आमी कितें म्हणचें? आमची जबाब आसूंक जाय, वै सोम्या हांव तुजो मोग करता. वै सोम्या हांव तुजो मोग करता. म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तुजो हांव मोग करता. म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुज्या पवित्र सभेचो हांव मोग करता. म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुज्या उतरांचो हांव मोग करता. म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुवें म्हाका दिल्ल्या म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता.
तुवें म्हाका दिल्ल्या उपादेसांचो हांव मोग करता. तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या शिकवणेचो हांव मोग करता. तुवें म्हज्या जिवितांत दिवच्या ल्हान ल्हान कुरसांचो हांव मोग करता. म्हज्या कश्टांचो हांव मोग करता. म्हज्या जिवितांत सदांच तुजो हांव मोग करता. ह्या घडये स्वामी आमचे संगत आसा. ताचो सोमयाचेर आमची दिस्त आमी लावन आसा वसता. जेजू लागीं आमी सांगया, वय सोम्या आमी तुजो मोग करता. 108 पेज. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. सगळ्या कळसान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूंच एकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. सगळ्या कळसान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूंच एकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. तुजे सारके पेल्या थंय देखता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूंच एकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. सगळ्या कडच्यान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूंच एकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. समेस्ता आमी उबी रावया आनी ह्या घडये देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमकां समय आयती करता आसतना पवित्रत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार दिवया. पवित्रत्म्याक आमचे मदें आमी स्वागत करया. तत्सो पवित्रत्मो आमची काळजां मनां उगडून दी. तत्सो पवित्रत्म आमच्या मतीक जाणवाय दिवन दी. देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरीत जाल्ले व्यक्ती आमी जावच्याक तसो पवित्रत्म आमकां हर एकल्यांक ताच्या सक्तीन भरून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. संको 96 96. Sai maka tu sai पवित्रज्ञा तुझ्या बोळा तुझो सांगा हांव आशिता. तुझे सशी हांव येता. तुझी पवित्रनी मागता. नीतालोय मोर पातिता. पवित्रज्ञा साय म्हाका तू साय. पवित्रज्ञा तुझ्या उच्या बरी तू येताय. कळसाक मोच्या तोरिता. नव्या जिवितांत तू भरताय. वायट सगळें पयस करता. पवित्रज्ञा जाय
पवित्रात्म्या तुझ्या सक्ते हालेलुया 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 प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 63 वाक्य तावनो 65ನೇ वाक्य मनसर जीव दिवसो प्रेरकत्म्यान मुनीस कंचकी उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची तरी तुमचे मध्ये आसा थोडे सत मानिनांत जाले आनी परत्यान तो म्हणालो देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें बापान तें देणें दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशीन येवंक शकना देवाचें उतार हे वाखणी तुका ख्रिस्ता आयच्या दिसा हांव आनी तूं नियाळ करता आसतना सर्वेस्पराच्या उतरांनी द्वारी आमचें जीवन जीव बांदून हाडचे विशयंत हांव तूं नियाळ करता मोगाच्यान पेंतकोस्ताचे दीस लागीं येत आसतना म्हजे आनी तुजें निरंतर प्रयत्न जावन आसा हांवें आनी तुवें जशें सुमयाचे आपोस्तल पेंतकोस्ताच्या सक्तेन ते बरयल्ले ताचो अनुभव तांणी जोडल्लो त्याच प्रमाणे आमी हर एकल्यांनी तो अनुभव जोडचे पासत आमचे एक निरंतर प्रयत्न पयल्यान पयलें आत्म्याच्या सक्तेन आमी बरा जायतर आमचे थंय जीव आसा सै जर जीवच ना तर सक्तेन बरोवंक साध्य ना आमी जाणाव पळयत पुस्तका प्रमाणे मनीस म्हळ्यार ताचे थंय 3 संगती आसात पयलें जावन आसा कूड प्राण आनी आत्मो आमी पळयता थेसलोनिकऱ्यांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांग पावलो 5व्या अध्यायांत 23व्या वाक्यांत अशें म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळले आसो म्हणजे आमच्या हर एकल्यान थंय 3 भाग आसात प्राण आत्मो आनी कूड सामान्य तरान हांव आमी उलयत आसतना आमी सांगता कूड आनी आत्मो सांग पावल हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या 4व्या अध्याय 12व्या वाक्यान म्हणटा देवाचे उतार 2 तरेचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसले प्राण आनी आत्मो मेकळे करता म्हळ्यार तीक्ष्ण जावन प्राण दुसरो आत्मो दुसरें म्हणलें एक विंगडन करूंक शक्यत आसलें सत्यवंत देवाचे उतार जावन आसा मनशाची कूड ताका जीव असो रक्ता वरवीं लेवी शास्त्रांत आमी पळयता 17 अध्याय 11 वाक्य म्हणटा कुडीचो जीव रक्तांत आसा प्राण म्हळ्यार आमचो तो श्वास आमी जाणाव त्या उत्पत्ती ग्रंथांत 2 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो
आणि थाच्या नाकाच्या फोडाने जीवाचो श्वास फुंकलो आणि मनीस एक जीवो प्राणी जालो. तो श्वास सर्वेस्पराचे दैवीक शक्तीन भरलेलो श्वास वा प्राण आमचे ते आसा मोगाच्यान. आणि तिसरें आमचे ते असो स्पिरीट, या आमचे ते असो तो आत्मो. तो देवाच्या शब्दा मुखांतर जिवाळ जाता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा, त्या वांजेलांत आमी वाचतना पळयता, थंयसर आसलो एक जिवीत असो रूख. जर तर त्या जिविताच्या रुखाचें फळ केलें जाल्यार मरण म्हणलें नातलें. थंय जावन आसा देवाच्या शब्दाचो विशेष तराचें फळ दिवचें तसलो सत्तेचो तो रूख मोगाच्यान. सुम्या सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका रस्त आसतना थंयसर आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथान 1 अध्याय 26 वाक्य, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया म्हणटा. तर कितेंय हातूंत गुणायचो अर्थ आसा. आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो म्हळ्यार सर्वेस्पर देव मनशातींक वा सुकण्याक दिल्ल्या कुडी आनी श्वासा प्रास सर्ती कितेंय तो करता आनी तो आशेता ताच्या स्वरूपान हांवें आनी तुवें आसच्या गतीर. आनी त्या देखून सर्वेस्परो आमकां जीव दिता. तो जीव जावन आसा हर एकाकी आमकां सर्वेस्पराच्या रुपाक हाडचो तसलो. हांव उलयता आसतना कुडीचो जीव बगार तो आत्म्याचो जीव सर्वेस्पराच्या त्या शक्तीन भरचे तसलो, सर्वेस्पराच्या स्वरूप येत असलो. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा, सांजवांच्या आमी सुवार्थेन आमी पळयता, थंयसर तो म्हणटा, म्हजे नांवी हांवें करच्या जिगी चड दोडत्यान तुमी अजापां करतालो. जेजू जीव दातार मेल्ल्यांक जिवंत केल्लो, पिडेस्तांक गूण केल्लो, थोंट्यांक सोलोंक केल्लो, कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्लो, जिवीत मनशांक दिल्लो तो देव. तो म्हणटा जेजू, हांव खर्चे की दोडत्यान तुमी अजापां करूंक शकतले म्हळ्यार तर हांव आनी तुय मोगाचे न्हू सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या स्वरूपाचे व्यक्ती जावन आसा. आनी त्या देखून आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार पयलें वाक्य म्हणटा, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याकी उपकार म्हळ्यार रक्तमास कांयच उपकाराक पडचे तसलें न्ही. ह्या रक्तमासाद्वारे म्हाका आनी तुका व्हडलें कांय करूंक शकना. तरी पूण त्या रक्तमासाच्या कुडी भितर थंयसर असो तो आत्मो, ताका जर तर जीव लाभात आनी तो जीव तो क्रियाळ जायत तर हांव आनी तुवें सोम्या जेजू बरी सर्वेस्पराचो स्वरूपान भरलेले व्यक्ती जावन जायतें बरेंपण ह्या संवसारान करूंक शकता. आनी त्या खातीर पेंतेकोस्ताच्या दिसा त्या दिसा तो भलादीक रितीर पवित्रात्मो त्या आपोस्तलांचेर देंवल्लो. तो तक्ष क्षणाक तो सांत पेद्रू इतलो भलादीक जाता की धैर्यादीक जाता की जायत्या जाणांक धैर्यान सुवार्थ प्रगट करता. सोम्या जेजूक रक्तमासाच्या कुडींत आसलो तसो पेद्रू तो भिवन धांवल्लो त्या कुर्सार मारच्या त्या वखदा. पूण मागीर पवित्रात्मो तांचे थंय भलादीकपणान देंवून आयल्या वेळार ताच्या आत्म्यांत जीव भरिल्ल्या वेळार ताजो आत्म्याचो जीव सक्रीय रितीन जाल्ल्या वेळार तसो पेद्रू तेससीस भलादीक तरान सुवार्थ प्रगट करतात, मात्र न्ही अजापां करतात.
जायत्या जाणांक गूण करतात, जायते बरेपण करतात. खंयसर ते गेले तांच्या सावळें समेत लोक गूण जालो. व्यत्यास कितें? पयलें तो सांब पेद्रू आनी इतर ते रक्त मासाचे व्यक्ती जावन आसले. खेदाळा तांच्या आत्म्यांत जीव आयलो. खेदाळा तो जीव सक्रीय तरान तो कार्यगत जावंक रावलो. तक्षण थंयसर बदलावण जालें. जायत्या जाणांक मोगाचें बरेपण घडलें. तर हांवें आनी तुवें हर एकल्या आमी व्यक्तींनी जिवाळ जावचें गरज आसा. त्या उतरांद्वारे हांवें तुवें क्रियाळ जावचें गरज आसा. वो पवित्र आत्मो कितें करता? हांवें सांगलें रक्तमासाची कूड, ताजे उपरांत प्राण आनी ताजे उपरांत स्पिरीट. ह्या रक्तमासाची कूड आमकां त्या सैमीक वडण्यांक बली जावंक कारण जाता. आनी वो आत्मो जीव तो कितें पवित्र आत्मो आसा तो म्हाका आनी तुका त्या रक्तमासाच्या वडणेक पडोवन विनाशी जायनातले करता. ही कूड विनाशी कूड, ही कूड नाश जावची कूड. असले नाश जायनातल्या बरी तो पवित्र आत्मो आमकां राखता. कशें? हांवें तूं मांस मसली रांदय आमी फ्रिजान दवरता. कित्याक फ्रिजान दवरता? ते कण जर तर मांस भायर दवरलें, मसली भायर दवरली, या रांदय भायर दवरली जाल्यार ती कुसून वेता, थोड्या दिसांनी पहाड जावन वेता. खेदाळा त्या फ्रिजान दवरल्या वेळार थंयसर एक ती फ्रिजात भितरलें तें कोल्ड कितें आसा थंयसर तें पाड जायनातले बरें राखता. त्याच प्रमाणे ताजे की वर्थे रितीर हांवें सांगासाय तो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका रक्तमासाच्या सैमान हांवें तुवें पाड जायनातले बरी आनी तो जीव तो राखचे बरी तो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका करूंक शकता. आनी त्या खातीर रोमाघरांक बरयल्या रोमाघरांक बरयल्या 8व्या अध्यायात वाक्य म्हणटा रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाचे खोट्या करण्याचो नाश करशा जाल्यार तुमी जियेतल्यात. ते देखून आत्मो आमी नाश जायनातले बरी राखचे तसले एक जीव दिवचे तसले सत्यवंत संगत जावन आसा. आनी ही जीव दिवचे या जिवाळ करचे वो आत्म्याची सकत आमकां रक्तमासाच्या ओडण्या वयर जे कितें आमचे चिंतपां आमकां पाड करतात, जे कितें आमच्यो करण्यो आमकां पाड करूंक भुलयतात, ह्या सन्निवेश आमचे ते आसा त्या सर्वांत हांव ओ पवित्र आत्मो त्या असल्या चिंतनांत आमी बुडानातल्या बरी, तसल्यो करण्यो आमी आदारनातल्या बरी, तसल्या सन्निवेशांत हांवें तुवें पडनातल्या बरी तो आत्मो म्हाका तुका राखता आनी जीव दिवंक आमकां शकता. क्रिस्तांव म्हळ्यार अर्थ जावन आसा मनशान ह्या संवसारांत जिवाळ जावन जियोवचें. भितरल्यान जर तर आमी जिवाळ नाव तर भायल्यान तो प्रकाश आमकां दिवंक जायना. भायल्यान आमी वस्तू टिपटॉप घालयत, भायले आमचें स्वरूप आमचें कुडीचें सोबाय बरी आसूंक पुरो, सूट बूट आमी घालूंक पुरो, तरी पूण भितर जर तर जिवाळाय ना तर, भितर तर सखती ना तर भायले सुरंगाराय खंयच उपकाराक ना. कशें एक कोपांत भायर तें कोप सुबीत आसून भितर तें मेळ्ळें आसा जाल्यार मनीस तें कोप उपयोग करूंक शकना. कित्याक भायली सोबाय पळोवन त्या कोपा भितर कांय गलीज जाल्यार तें कोपांतलें कितें घालता तें पाड जावन वेता. त्या देखून भितर सोबाय
या भितर जिवाळ मनीस ना तर भितर त्या मनशातय एक भळंत सकत ना तर भायल्या स्वभावाद्वारे भायल्या सत्तेद्वारे कितें आमी दिसता कितें आमी करता त्या आधारार म्हज्यान तुजें जिवन खंयच व्हडलें बरें जावंक शकना आनी त्या देखून आमकां गरज आसा पवित्र आत्म्यासवें एकवटून जियोवचें. सांत पावलो कोरिंथांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 13 वाक्यां सांगता पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सवे आसो. पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सवे आसो. केदाळा पवित्र आत्म्याचो एकवटू आमचे सवे आसा. केदाळा पवित्र आत्म्यातय आमचे ते आत्मीयता आसा. केदाळा पवित्र आत्म्यातय आमकां लागशिल्ली साळावळ आसा. थवळ आमी मनीस रक्तमासाच्या ओडण्या वयर जैत व्हरूंक शकता. नांतर मनीस अस्कत कशें गुरुत्वाकर्शणाक आमी म्हणटा वयर पडले आसली वस्त सकयल पडटा गे त्याच प्रमाणे मनशा सैम अस्खत जाल्ल्या वरवीं फातकांत पडोवंक स्वाभाविक आनी मनीस फातकांत फाड खोटी जिणेंत जियेता. जर तर तें पडोवन वचो जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याच्या साळावळींत असल्यार मात्र खोट्या ओडण्या वयर म्हाका तुका जैत व्हरूंक आमकां जाता मोगाच्या न्हू. त्या देखून ह्या पयल्या हंत हांव सांगता त्या आत्म्याच्या सक्तीन आमी वचोंक जाय जाल्यार विविध हंत आमी उतरून वचोंक आसा. पयलो हंत मोगाच्या न्हू आमच्या बेगीन साबार जाणां आसात. बरें मिसाक वेता मागणें म्हणटा थोड्यो इशीन तशीन बऱ्यो करण्यो करता तरी पूण आमचें तें आसचें भितरलें खोटेपण भितरतावन आमचें तें आसचें विनाशी मानवभाव या मरणाचो स्वभाव तो बदलून आसना. एक हंत हांव तो वयर येता दुसऱ्या हंताक मनीस पावता थंयसर तो ताजें चिंताप तो मागण्यांत करशिता. तवळ तवळ बऱ्यो संगती तो चिंता पाटयता दुसऱ्या हंताक येता आसतना आनी तो व्यक्ती कितें जावंक बरो संवसारीक चिंती नासतना आत्मीक चिंतपांनी तो मग्न जाता. तवळ तवळ खंतार आयकता तवळ तवळ देवाचें उतार आयकता आनी कितें थोडे फावटी सकारात्मक कितें बरें आसा या पॉझिटिव्ह थिंग्स आसात त्या विशयेंत तो आयकता तो करण्यो करूंक प्रयत्न करता. सत्यवंत जावनूच आसा तो दुसरो हंत. आनी ह्या हंताक मनीस पावचें म्हळ्यार कशें कोंबी रोवाणेक बसता आनी थंयसर तांती त्या वयर ताजी ऊब सदांच आसता आनी त्या वरवीं त्या निरंतर उबे वरवीं तांत्या भितर जीव तो बरोवन ती तांत्या भितर आसलो जीव फुटोवन भायर पिलां जावन येतात. तशेंच केदाळा आमी निरंतर बरें चिंतून आसां निरंतर बरें आयकोन आसां निरंतर बरें करन आसां ह्या दुसऱ्या हंतार आमी सत्यवंत जिवाळ जावंक शकता. त्या देखून सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12 दुसऱ्या वाक्यान म्हणटा ह्या संवसाराची साल आदारी नाकात बदलाक तुमची मोना नवी जावं तुमी तुमच्या जिणेंत रुपांतर जावं. मुस्तुपटी आमकां भोगता मोगाचें न्हू. मागणें ह्या मागण्याच्या त्या स्पिरितार त्या स्वभावांत त्या रेल्मांत आमी आनी तुमी आसा गे म्हणून कितें जाता आमी एक बरें एक पिक्चर पळयल्यार फाताक जाता की फाताक जायना. पिक्चर पळयल्यान फाताक ना. जर तर डान्स ह्या भितर संवसारीक साबार संगत्यो आसात मोगाच्या संवसारांत साबार संगत्यो आसात ते फाताक न्ही तरी पूण त्यो संगती मनशा वयर प्रभाव घालन मनशाक
फातकाक ओडचे तसल्यो संगती जातात. उदाहरणाक पिक्चरांत थोडे टीम फायटींग असता, लढाई असता, झगडे असता आणि ते पळयतना भायर येता आसतना आमकां बघता मुखार म्हणल्यार एक ठक्क करून गुद्दू घाली म्हणजे तितलें एक ताचो प्रभाव इतलो आसता की तो त्या प्रमाणे आमच्या मोतीचेर प्रभाव घालता. आनी हे प्रभाव घाल्ल्या वरवीं पिक्चर पळयल्लें सोक न्हय जाल्यार पिक्चरांत हांव न्हू जाल्ल्या प्रभाव खंयचो आसा पळय तो म्हाका फातकाक ओडणी हाडटा आनी फातकाक कारण जाता. अशेंत आमच्या जिवितांत साबार संगती आसात. जावं करो काणये बूक, बरे काणये बूक आसात थंयसर तुजें मोत बरी जाता. फाड काणये बूक आसात म्हळ्यार त्या रक्ता सैमाक ओडचे तसले आसात थंय वाचल्ल्यान सोक ना जाल्यार मनीस अस्क जाल्ल्या वरवीं ताचे भितर तावन येवचो तो प्रभाव म्हाका तुका फातका वयर जैत व्हरूंक शकना. बगर तो फातकाक ओडणी हाडटा. त्या देखून दुसऱ्या हंताक मनीस पावत आसतना जर तर आमकां जिवीत आमकां जियोंक जाय, जिवाळ जावंक जाय तर आमी उडास दवरूंक जाय. मोत सारके रितीर हातोटी दवरूंक सच्च तसलें वातावरण आमच्या बोवारी आमी सृश्टी करूंक जाय. आमच्या बोवारी तसलें वातावरण सृश्टी करचें आमचे वयर हुंदून आसा. जर तर एका मनीस कितें म्हूण तुमी विचारशे जाल्यार एक मनीस जावन आसा कितें तो चिंता, कितें तो करता, खंयच्या सन्निवेशांनी बसता तें ताच्या मनशाचो व्यक्तित्व जावन आसा. खंयचोय तो व्यक्ती जावन दी त्या व्यक्तीचें व्यक्तित्व कितें चिंता, कितें सन्निवेशान तो आसा आनी कितें तो करता तें जावन आसा ताचें व्यक्तित्व. त्या देखून हांवें आनी तुवें खंयचें चिंतपार दिसपडटे हांवांतून जिवन आसा, खंयचें वातावरणार हांवांतून जिवन आसा, खंयच्यो संगती हांवांतून करनासा ही मस्तू गरजेचें मोगाचें न्हू. मोतीचें मार्गदर्शन म्हाका तुका खंयच्या वाटेक रक्तमासाच्या संगतीक ओडणी हाडचें आसलें गे ह्या आत्मीक सैमांत जीव दिवचें, सस्नीक जीव दिवचें आसलें त्या सत्तेंत आमकां व्हरचें आसलें गे म्हणलें हांवें थंय उडास दवरूंक जाय. त्या देखून आमची मोत हर एक घडी नवे सावन करूंक हांवें तुवें प्रयत्न करी जाय. आमी म्हणटा सेट युअर मायंड्स ऑन दोज थिंग्स विच आर वॅल्युएबल. म्हळ्यार खंयचें बरेंपण करता, खंयचें बरें जाता त्यो संगती आयकूंक, त्यो संगती नियाळ करूंक, त्या संगतींनी बसूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. आनी अशें आमी निरंतर आमी पवित्र आनी जिवाळ जावंक प्रयत्न करीत जाय. जुआंवच्या 5व्या अध्यायान 24 वाक्य म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सतमानता ताका सस्तीक जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तेचें परमण पडचें ना. तो येदोळस मरणांतलें उतरून जिविताक येवन पावला. 25वें वाक्य सांगता, जो कोण म्हजो थाळो आयकता थंय जियेतलीं. तर म्हजें केदाळा ओ बरो थाळो मनीस आयकोता. केदाळा हे बोरी उतरां मनशां नियाळता. केदाळा मनशाचें चिंताप ह्या सर्वेस्पराच्या उतरांनी ताच्या बोगणांनी ताचो सेर भरता. थंयसर जीव मोगाच्यान वळटा. आनी त्या देखून सांजुआंवच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 12 वाक्य म्हणटा, ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीत आसा, जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिवीत ना. म्हळ्यार पूत म्हळ्यार कितें? सांजुआंवचो पयलें वाक्य म्हणटा देवाचें उतार. केदाळा सर्वेस्पराचें उतार म्हणजे जेजू एका मनशा थंय जियेता थंय थंयसर जीव आसा.
त्या देखून सुम्यान जिसूनाच्या वसपान सांगिल्लें जावन आसा, जो कोण मुजी उतरां आयकता तो सस्ती उतरां सस्तीक जिविताची जीव दिवंक शकता जालें. तो जीव केदाळा आसा थंयसर क्रियाळ जावंक, थंयसर सक्तेन बरोवंक अवकाश आसा. हे दुसऱ्या हंता उपरांत मनीस तिसऱ्या हंताक, पयल्या हंतांत स्वाभावीक तरान मनीस मागणें करता, थंयसर हांगासर थोडें बरेपण करता आनी थोडें मिसाक वता आनी थंयसर कितें बरां करता, स्वाभावीक तरान तो जियेता. दुसऱ्या हंतार तो निरंतर दैवीक चिंतपांनी, दैवीक बोगणांनी तो भरता, दैवीक वातावरण तो आसता आनी थंयसर जिवाळ जावंक तो शकता. तिसरें हंत जावन आसा मोगाचें न्हू. ह्या हंताक पावत आसतना, तिसऱ्या हंतार पावत आसतना मनशाक ताचें तें आसलें कितें उणेंपण म्हणलें कळून येता. केदाळा मनशाक ताचें उणेंपण कळटा. तें उणेंपण भायर येवंक पवित्र आत्म्यान सांगल्यार मात्र त्या कशें भायर येवचें म्हूण त्या मनशाक भायर येवंक साध्य आसा. थोड्यांक जावंक पुरो तांकां भायर येवंक तांचें लैंगीक आसक्त म्हळ्यार चल्यांचें पिशेंपण या चलयांचें पिशेंपण तसलें आसा तर त्या व्यक्तीक पवित्र आत्मो सांगूंक पुरो तूं अशें कर आनी तशें केल्ल्या वरवीं तो मनीस त्या सक्तेतून भायर येता. थोड्यांक जावंक पुरो पियोवण्याचें हव्यास आसा, तांदूं भायर येवंक जायना, पवित्र आत्मो सांगूंक पुरो तूं अशें कर आनी थवळ तशें केल्ल्या वेळार तो मनीस त्या उणपणांतून भायर येता. अशें सपार तरेचे मनशाक उणपण आसात. हांवें सांगता एक न्ही दोन न्ही, हर एकल्यांक आमकां गुत्त आसा मनशांक सपारपणाचें उणपण आसा. जर तर ह्या उणपणांतून मनशाक भायर येवंक खंयच्याय प्रिचरा करना, खंयच्याय व्यक्ती करना, अशें कर तशें कर म्हूण सांगून त्या मनशाक भायर हाडूंक साध्य ना. एक बरो प्रसंगदार सांगूंक पुरो तुमी उपास करी जाय, तुमी मागणें करी जाय, तुमी आराधना वचा जाय, तुमी हांगा वचा जाय, तशें वचा जाय, पूण तें सांगल्यार त्या मनशाक जो कोण ताचें तें आसा तें उणेंपण ताका तें केल्ल्या वरवीं भायर येवंक जायना. आराधन करी जाय म्हणून एका मनशान आराधन करूंक गेल्यार तो मस्तो आराधन करून भायर येत आसतना ताका आनीकी चड थाळणी ताका भोगोवंक पुरो आनी वडणी ताका चड येवंक पुरो. पूण जर तर पवित्र आत्मो ताका सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे 4 दीस तूं उपास करन, एका रुमान बसो आनी तुका हांव सुटका दिता, आनी तशें केल्ल्या वेळार तो मनीस ताज्या उणेपणांतून तो भायर येवंक शकता. थोड्यांक म्हणूंक पुरो तूं या असलें काम तूं कर, थंयसर वच, थंयसर बस आनी थंयसर एक रितीर तूं एटेंड जावन ये. जर तर पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका जाणवाय दिवन आमकां तो गायड करता तर ताचे वरवीं मात्र मनीस आपल्या उणेपणांतून भायर येवंक साध्य आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून हांवें तुवें त्या थाळ्याक आयकूंक प्रयत्न करूंक आसा. मनशा सैमार जिवोवच्या हर एका व्यक्तीन जर तर तो थाळो त्या पवित्र आत्म्याचो थाळो वा मार्गदर्शन म्हाका आनी तुका मेळना जाल्यार मनशा सैमान जायतले आमी प्रयत्न केले तरी भायर येवंक आमकां कश्ट जाता. त्या देखून आमी आमाल पिवंक नजो म्हणून थंयसर डी एडिक्शना सेंटरां आसात, जाय तितले वटेन डी एडिक्शना सेंटराक घालता, बरें तांकां ट्रिटमेंट दितात, भायर येताना इल्लो दीस बरे आसतात, इल्ल्या तेंपान ते परत त्याच आमाल पिवण्याच्या काबाली जातात मोगाचें न्हू. जाय तितल्यो संगती हांव तूं ह्या विशयान जाणाव. हांवें सांगचें तें आमाल पिवणें मात्र न्ही, हर एक तरेचें उणपण जें कितें मनशा स्वभावार मनशा सैमार जाय तितलें आमी कावन्सिलींग करियेत, जाय तितलें आमी वखाद दियेत, जाय तितलें तांकां सांगयेत, तरी पूण जे मनशा थंय जें उणेपण आसा त्या उणेपणांतून भायर येयचें जाल्यार ती
सर्वेस्पराच्या आत्म्याच्या सक्तेन बरलेली उतरां, त्या उतरांद्वारे आत्म्याच्या सक्तेवरील पवित्र आत्म्याच्या उतरांनी मात्र त्या व्यक्तीनं ते पाळिल्ल्या वेळार ताज्या त्या उण्यापणांतून तो भायर येता आनी सवत्या हांताक वचून तो पावता मनशाक. आनी तो सवत्या हांताक ताज्या उपरांत पावता आसतना तो व्यक्ती जाणवूंच जाता. कोणायकी कळितातल्यो संगती ताका कळटात, कोणायकी जायनातलीं कामां ताका करूंक जातात. ताचे जीव इतलो क्रियाळ जाला गे हरयेकी सर्गाचे गुट त्या मनशाक कळीत जाल्ल्या वरवीं जायतलें त्या मनशांत बरेंपण जाता. एलिशान एलिया लागीं विचारलें, एलिया प्रवादी, गुरू म्हाका तुजे की दोट्यान म्हाका तुज्या सक्तेन बरो. एलियान सांगूंक ना, जायत हांव तुका दोट्यान तुका भरता, दर तुका आशिर्वाद करता. पूण एलिया तो सर्गीचो गुट जाणा आसलो. तो म्हणालो, केदाळा म्हाका वयर व्हरतात, थवळ तूं पळोवनूच रावल्यार तुका दोट्यान सकत ती मेळटली. खंयसर तो ताका जाणवाय ती एलियाक आयली, सर्गींची ती जाणवाय, सर्गींची ती जाणवाय. तेच प्रमाणे आमी पळयता रुपांतर जाता आसतना रुपांतराचें तें दृश्य आमी मनाक काडलें जाल्यार थंयसर मोयचे आनी एलिया येवन सोम्या जेजू लागीं ताजे लागीं उलयतात. ताणें खुर्साच्या मरण ताच्या जिवंतपणा विशीं ते पुरा थंयसर उलयतात. घडीत जावचे पयलेंच तो मोयजे आनी एलिया येवन थंयसर उलयतात. म्हळ्यार जें कितें सरगार आसार तें आसा निर्मोणें दवरलां. पयलेंच थंयसर गुत आसा आनी तांचे लागीं थंयसर संवाद जाता. जावं करूं थंयसर त्या जाकोबान ताका ताजे तो लाबाना कडेन आसलो, लाबानाक मस्त ताका प्रयोजन पडलें, कश्टिल्लें ताका लाबानान. तरी पूण तो येता म्हणटा आसतना तो म्हणटा, जाकोबा तूं आशिल्ल्या वरवीं तुजे मोगा वरवीं हांव आशिर्वादीत जालो. इतलें पुरो म्हाका समृद्धी तुजे वरवीं लाभली. कित्याक त्या जाकोबाचेर इसाकान दिल्लें आशिर्वाद. त्या जाकोबान आपल्या बापायचें इसाकाचें आशिर्वाद घेतिल्लें. एसाव धांवन येता, बाबा म्हाका आशिर्वाद कर, हांव मालगडो पोतो, म्हाका आशिर्वाद कर. पूण त्या बापायन येदुळसो जाकोबाक आशिर्वाद घालून जाल्लो. सर्गींचें ती सकत, सर्गींची ती उतरां तो इसाक आपल्या पुता जाकोबाचेर तो आशिर्वाद घालून उलयता. आनी ज्या देखून खंयसर तो जाकोब गेलो थंयसर तो आशिर्वाद जालो मोगाच्यान. हें जावन आसा आत्म्याच्या सक्तेन बरयल्ल्या व्यक्तीक आनी त्या सवत्या हांतार येता आसतना घडचें. तो मनीस कोणाचेर गे हात दवरता तो मनीस गूण जाता. कांय व्हडलें ट्रिटमेंट, कांय व्हडलें ताका गुळयो, कांय व्हडलें सर्जरी करना, तो मनीस हात दवरता आनी तो मनीस गूण जाता. आनी थोड्यांक आळे तो निर्दिश्ट असो आसलो, अशें जालां पुरो त्या व्यक्ती विशीं सांगता. तूं ह्या कुशीन वचा जाय, तुज्या जिणेंत अशें पुरो घडलां म्हणटा. खंयसर गे त्या हंतार त्या व्यक्तीक दैवीक जाणवाय ताका गुत्तू नासतनाच सर्गींचें ताका थंय संदेश तो मनीस सगळें तो सांगूंक शकता. तर मोगाच्यानो पेंतेकोस्ता दिसाक आमी थंय जावंक वता आसतना आदल्या मागण्या जमाते वेळार त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्ते विशीं दिसपट्ट्या जिवनाक आमकां कितें गरज आसा म्हणल्या विशीं आमी नियाळ केलो. आयच्या दिसा आमी नियाळ केलो जावन आसा मोगाच्यानो. जर तर असलो अनुभव हांवें तुवें सोडीत जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें तुवें जीव आसूंक जाय, जिवाळ आसूंक जाय. सोम्या जिजून ताजे आमी पळयता सांजवांच्या त्या 11च्या अध्यायांनी सोम्या जिजू जिवन जाल्या उपरांत
जेजू आपल्या शिसांचेर श्वास सोडता आणि पवित्रात्म्यान तांकां भरता, तांकां जिवाळ करता. पेंतकोस्ताच्या दिसा त्या थोस्सो तांचे ते येदोळसो जीव भरिल्लो, सोमयान जेजून तांचेर श्वास सोडल्लो, जिवाळ आसले ते. आनी त्या पेंतकोस्ताच्या दिसा कितें करता, ते वर्त्या रितीर आत्म्याची सखत वर्त्या रितीर तांचेर भरता. तर मोगाच्या न्हू, पेंतकोस्ताच्या दिसाक आमी तयार जाता आसतना पयल्यान पयलें हांवांनी तूं जिवाळ जावंक प्रयत्न करया. रक्तमासाच्या ओडण्यांतून भायर येवंक प्रयत्न करया. जीव म्हजे थंय आनी तुजे थंय बरोवन दी. हो जीव मुखल्या दिसांनी चड आनी चड बळातीक तरान जावं दी. त्या देखून परत आमी त्या आज वचपाचें पयलें वाक्य परत आमच्या मोतीक उरया आनी सांगया, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकाराना हांवें तुमचे लागीं उलयल्ल्यान ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. सोम्या जेजूची उतरां आत्मीक जीव दिवची. हो जीव म्हाका दिवचो प्रेरक आत्म्यान. तर मागया आतां आमी सर्वेस्परा लागीं, सर्वेस्परा म्हाका तुज्या आत्मीक जिवान बरो, म्हजो जीव म्हजो आत्मो जिवाळ कर. आनी ह्या मुखांतर त्या पेंतकोस्ताच्या दिसाक चड आनी चड आयतें जावंक म्हाका तूं कृपा दी म्हणून आमी मागया. आमीन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender our minds with all our intentions that we are having. Every thought in our mind that is taking us away from the Christ. Every thought in our mind that is pulling us away from God. Let us surrender our hearts, every emotion that is disturbing us. Lord Jesus, as we are gathered here before the Blessed Sacrament, as your grace is enveloping us, as your power is coming upon our life, right now we pray that your supernatural grace may come upon our life, enlighten all the areas that is taking us away from you. We pray that your light may enter our life mightily. Every darkness in our life be removed. Every trouble right now be removed in the mighty name and the blood of Jesus. Lord Jesus, in your mighty name we pray that everything, every emotion, every attachment in our life, maybe television, maybe music, maybe people, maybe gossip, whatever it is, our habits taking us away from you, Jesus, we surrender it unto the cross. We surrender it before this blessed sacrament. Right now, may the mighty power of God come down upon us, break every attachment, break every bondage, taking us away from you. Lord Jesus, we surrender every kind of affliction upon our life that is stopping us from receiving your divine blessings, that is stopping us from receiving your divine graces upon our life. Lord Jesus, may your hand be upon us. May the fire of the Holy Spirit come upon us, changing every circumstance, changing every situation in our life. Lord, help us to grow more deeper in you. Lord, help us to grow more powerful in you. In the mighty name of Jesus, we pray. Hala baba 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 shela galagara baba 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 shiri dilerana. Hala baba 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 shiri dilerana mala galagara baba shela galagara baba 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 shiri dilerana. ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ,
ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಆತ್ಮನ ವರವ ನನಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಆತ್ಮನ ವರವ ನನಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೇನಿ ಅಡವಿಯೊಳು, ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೇನಿ ಅಡವಿಯೊಳು. ಕರ್ತನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ, ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Jesus is showing the minds of few people are right now being delivered. Certain blocks in their lives are being removed. The Lord is giving peace in the family. The Lord is showing whomever you have anger against, surrender it before this blessed sacrament and seek the grace of God. Your situation will change. Lord Jesus, right now we pray that your mighty hand of deliverance may come upon all our finances, may come upon our spiritual walk, may come upon our family, may come upon every sick person who is known to us, may come upon every person who has sought our prayers. Right now, may the fire of God enter their lives, transforming them from the sole of their foot till the head. May the mighty rushing wind envelop them. May the power and the springs of living water enter their life. Lord Jesus, we pray and we surrender. We give you access in our life. Take control of everything. Lord Jesus, take over. Lord, as you led your apostles by the Spirit, Lord, we are surrendering now. May the resurrecting God resurrect everything in us. Lost finances may come back. The name which is spoilt may be cleared and a good name may come back. Lord, we prophetically pray that you may expand us. May our properties be blessed. May our finances be blessed. May the children be blessed. May the parents be blessed. Right now, Lord, as we are coming before you and surrendering, may the mighty hand of God touch our tongues to speak the mighty word of God to the nook and corner of this world. Lord Jesus, breathe your fire, breathe your spirit upon us. May the Spirit of God come upon us mightily in the mighty name of Jesus. May this ministry be blessed. May the mighty power of God shaking this world may come upon each one of our lives in the mighty name of Jesus. सम्या मुखार आमी आसा. आमचे दिश्ट
येवकारिस्तंतल्या जेजूचेर आमी दवरया. पस्का काळ जिवंत क्रिस्ताक भेटचो काळ. पस्का काळ जिवंत क्रिस्तान भेटोवन नवी जिविताक नवो बरवसो घेवचो काळ. तसो समयाचेर आमचे दीस आमी लायत आसतना एक घडीभर तिबेरिया सरोवराच्या वेळेक आमी वेचे प्रयत्न आमी करया. अपोस्तल परत आपणाच्या दिसपट्ट्या वावराक पाटींग गेल्ले. जिवंत क्रिस्ताक तवळ मुसर ते भेटोवन येतले आनी असो फळ जावन तांच्या जिविताक क्रिस्ताक तांणी सांडल्लो, वावराक तांणी हात धरल्लो. आज यांचो सवाल आमच्या मतींत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमी क्रिस्ताक भेटल्या गे. पस्का काळ आमी आचरण करूनच आसां. आनी ह्या काळार जिवंत क्रिस्ताक भेटचे प्रयत्न केला गी ना आमी आमच्याच फाटल्या जिविताक आमी फाटीं गेल्या. आज समी आमकां हर एकल्यांक ताचेर दीस लावंक ताका भेटोवंक आमकां आपण दिता. समयाचेर आमचे दीस आमी लायत आसतना समयातावन जिविताक नवो बरवसो घेवंक आमी प्रयत्न करता आसतना समया लागीं कृपा आनी सकत ह्या घडये मागोवन घेवंक प्रयत्न करया. मगळा जेजू आमच्या जिवितांत सबार पोटी आमी फाटी वचूंक प्रयत्न करता. सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमच्या आदल्या जिविताक फाटी वेचे प्रयत्न सडीत चलता. हो संसार म्हाका परत आदल्या जिविताक फाटी वेचाक नाना रितीचो अवकाश करून दिवनच आसा. पण मगळा जेजू आज ह्या आराधना वेळार तुजी सकत आनी तुजी कृपा हांव मागता. म्हज्या जिवितांत हांवें तुका भेटोवंक, म्हज्या जिवितांत हांवें सदांच तुजो जावन जियोंक, म्हज्या जिवितांत तुज्या त्या बेटे मुखांतर मेळची नवी सकत आनी कृपा घेवन म्हजे जिवीत नव्या बरवशान जियोंक सोम्या तूं म्हाका ह्या घडये आशिर्वादीत कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. तुया तुजी दाखय मोचे येसुमिया, कित्याक तुजेरच हांव पातयेवन आसा. आपणांनी गुण कर म्हाका येदनिया, तुजे काकुळतीचेर हांव आशिर्वाद. सोम्या तुवें पेद्रूक विचारलें तूं म्हजो मोग करताय गे. पेद्रू म्हणालो वय सोम्या हांव तुजो मोग करता. आनी तो वळ जेजू तुवें ताका सांगलें सरे म्हज्या शेळयांक. मगळा जेजू म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजो मोग करूंक तूं म्हाका सकत दी. तुजो मोग करचें म्हणल्यार म्हजी जबाबदारी हांवें घेवची. तुजो मोग करचें म्हणल्यार म्हज्या पेल्याक हांवें गौरव दिवचो. तुजो मोग करचो म्हणल्यार म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी हांवें जियोवची. तुजो मोग करचो म्हणल्यार दिसपट्टो क्रिस्त मोगान हांवें स्विकार करचो. तुजो मोग करचो म्हणल्यार म्हज्या जिवितांत येवच्या नाना रितीच्या कष्टा संकश्टामध्ये तुजेर हांवें दीस लावचे प्रयत्न करचें. तुजो मोग करचो म्हणल्यार तुज्या पवित्र सभेक हांवें खाल जावचें. तुजो मोग करचो म्हणल्यार तुज्या उतरांक हांवें गमान दिवचें. मगळा जेजू आज ह्या आराधनांत भाग घेतल्या मा सुमेसांक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तुजो मोग करूंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. म्हज्या शेळयांक सरे म्हणून तुवें पेद्रूक दिल्ले परी म्हाकाय तें मिसांव तुवें दिलेलें आसा. तें मिसांव हांवें जबाबदारेन पाळोवंक आनी तुज्या मोगाक हांवें पात्र जावंक सोम्या ह्या घडये तुज्या कृपेन आनी सक्तेन म्हाका बर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. राग जिद्दते पयसुकोरन मोग मोगतो
राग जिद्द ते पयसू करून. मगळा जेजू तुझ्या मरणामरेफात बियल्ल्या आपोस्तलांक तुझ्या हसरपणांत तुवें बरले आणि नवो बरवसो तांच्या जिवितांत तुवें दिलोय. या संसारी जिवितांत विविध रितींनी हो संसार म्हाका बेस्तायता, विविध रितींनी म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवितांत बे हाडटा, विविध रितींनी म्हज्या जिवितांत कश्ट हाडोवंक प्रयत्न करता. पण मगळा जेजू म्हजी दिश्ट सदां तुजेर दवरूंक तूं म्हाका आशिर्वादीत कर. तुवें स्वाभाविक मनीस जाल्ल्या म्हाका बेन दिसता वय, पण मगळा जेजू जेन्ना तुजेर म्हजी दिश्ट हांव लायता म्हज्या जिवितांतलें भंय पयस जातलें. त्या नाडाक वेतेल्या दोगा शिसांबरी, एम्मावसाच्या वाटेर सोलोन वेतेल्या त्या शिसांबरी, बियान खाऊजेनीन सोलोन वेतेल्या म्हजे सांगता तूं राव. म्हाका धैर्य दी आणि आमरीफात म्हज्या जिवितांत नवी सकत नवें बोळ हांवें घेवंक, धैर्यान हांवें तुजो जावन जियोंक, तुजे तोंड मेळटा ते सक्तेन म्हजे जिवितांत जियोंक. सोम्या तूं म्हाका ह्या घडये सक्तेन आशिर्वादान बर म्हूण सोम्या हांव तुज्या लागीं परतून मागता. विशेवाच्या तंबा बोरी, उसवाडाच्या कांब्या बोरी, सौकसाय दिवच्या कोपा बोरी. सोम्या तू आमचे संगी असा, सोम्या तू आमचे संगी असा. एक घडीभर आमी मौन रावून आमच्या वैयक्तीक गरजो, आमच्या काळजाची आशा अत्रेग, आमच्या मतींतली हरी एक बगणां आनी उल्लेख जेजू मुखार आमी दवरया. आमच्या गरजां खातीर आमी मागता आसतना सम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया. Pidya boda sakramenta sestang naman kuruya Purviratya rupa botla Novyariti adarya Salmon vicha astat vishwa Bhavatachi bol divya Sashi bapa Tashi sputa Ullasani stutisa Padvi maima sasna sasna Eka stalyan harsita Tu kadodancha spirita Sama-sami navartam Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सफळ सदां सामचे ते आमी बगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्सरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनार Amen.